नमस्कार गोवंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्तिका खोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बाणावले वाठारात एकल्याचेर कवचेच्या बाटलेन जालो हल्लो। कोलवा पुलिशेन हल्लो प्रकरणात दोगां जाणांक केली अटक। फुडलो तपास सुरू। बिट्स पिलानी कॅम्पसात आनीक एके विद्यार्थिनीक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ल्यान खोलायेन चौकशी जावप गरजेचे सांगता कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाज। आमदारान कॅम्पसात दिली भेट। साकवाळचे बिट्स पिलानी कॅम्पसात आनीक एके विद्यार्थींक दुबावीत पद्धतीन आयिल्ले मरण। हॉस्टेलाच्या कुडीत सापडली कूड। 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्धतीन मरण। केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक मेळटले 5,560 कोटी। आपत्ती व्यवस्थापन आनी खाजन शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर मेळटलो स्वतंत्र निधी। मुख्यमंत्री सावंतांची माहिती। पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय करतले स्थापन। तरणाट्यांक मेळटल्यो रोजगाराच्यो संधी सांगता मुख्यमंत्री सावंत। जीएमसी लिंक तुवें हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो मुख्यमंत्री। आणि घोगळ जाल्ल्या खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश। येसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील दवरचो कायम। उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलो आदेश। आता खबरो विस्तारान। बाणावले दर्यादेग वाठारात फ्रांसिस फर्नांडीस ह्या दादल्याचेर दोगां जाणांनी कवचेच्या बाटलेन हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यांत फ्रांसिस हाका गंभीर दुखापत जाली। फ्रांसिस हाणें हे विशीं कागाळ केले उपरांत हल्लो प्रकरणात कोलवा पुलिशेन कर्नाटकाचो शिवा कमदवणी आनी सिक्कीमाचो दिग्जन कुमार सिंग ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। साकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानी वाठारांत धक्को दिवपी घडणूक घडल्या। बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात शिक्षण घेवपी बंगळुरूची 20 वर्सांची विद्यार्थिनी हॉस्टेलाच्या रुमात मरण पाविल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। ही घडणूक आत्महत्येची आसूं असो अदमास उक्तायला। ह्या प्रकरणाचो वेळा पुलिसांनी पंचनामा केला। फुडलो तपास सुरू आसा। बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आसा। डिसेंबर 2024 सावन ते आतां मेरेन 6 जाणांक बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुबावीत पद्धतीन मरण आयलां। डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन, सप्टेंबर 2025 ऋषी नायर आणि आता फेब्रुवारी 2026 वैष्णवी हे विद्यार्थिनीक मेळून 6 जाणांक दुबावीत पद्धतीन मरण आयले। वैष्णवी ही विद्यार्थिनी मूळ बंगळुरूची। साकवाळच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगाचे शिक्षण घेताली। बिट्स पिलानी कॅम्पसाच्या हॉस्टेल रुमात तिका दुबावीत पद्धतीन मरण आयले। ही घडणूक दुबावीत आत्महत्येची आसूं असो अदमास उक्तायला। मजगती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाखाला तयार केल्ले खाशेले समितीन विद्यार्थ्यांचे मानसीक भलायकेची राखण करपा खातीर केल्ल्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर बिट्स पिलानी कॅम्पसाची जायते फावट तपासणी केल्या अशें दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी सांगलें। समितीच्या सुचोवण्या प्रमाण संस्थेन जायते बदल चालीक लायल्यात। तातूंत 24 वरां ऑनलायन कावन्सिलिंग केंद्रां आसात अशेंय तिणें सांगलें। Committee in compliance to the directions of Honorable Supreme Court to see the implementation of various measures which have to be adopted by higher education institution to ensure the mental health condition of the students are protected. So this DLMC has inspected the campus couple of times. We have examined what is happening there, the entire academic ecosystem, and we have given suggestion to the institution for ensuring that the mental health concerns of the students are being protected. They have made a lot of changes based on the suggestions of the committee. For instance, they currently are having a 24/7 online counseling center or facility which was not available earlier. Similarly, other measures have also been adopted by the institution after taking the recommendation from the committee. बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला। कॅम्पसात कितें तरी गंभीर घडटा। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय। तशेंच ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चौकशी जावची म्हूण विरोधकांनी मागणी केल्या। बिट्स पिलानीचो इश्यू जो आसा हो गंभीरान घेवंक जाय। डिसेंबर 2024 टील डेट मेरेन 6 मरणां जाली। एवरी टायम सरकार
आपालिपा करता. फाटल्या सप्टेंबर 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की दक्षिण गोंयचे जिल्हा अधिकारीच्या नेतृत्वाचो रिपोर्ट येतलो म्हणून रिपोर्ट खंय गेलो. आमी फेब्रुवारीन पावले. फेब्रुवारीन खंय पावले आमी आतां. सो रिपोर्ट खंय गेलो. 6 डेथ्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 1 year. म्हणजे डिसेंबर 24 ते आता जानेवारी 2020 ऑलमोस्ट 1 वर्ष 2 महिने. जर 6 मरणां जाता देन देर इज समथिंग सिरियसली रॉंग इन बिट्स पिलांनी. आणि गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर टू कम ऑन रेकॉर्ड. तुम्ही विचारा मान्य मुख्यमंत्री, कारण हाज्या पयलीं लहराची जात्रा जाली थंय प्रॉब्लेम जाला, थंय कमिटी बसला म्हणून तो रिपोर्ट येवना. बर्जाचो रिपोर्ट अजून येना. बिट्स पिलांचो रिपोर्ट 1 वर्ष 2 महिने जाले 6 मरणां जाता. आयज टुडे 6 डेथ. सो हाजेरूय काय ना. सो कलेक्टर साउथ ऑल्सो हॅज टू बी हॅज टू कम क्लियर ऑन दिस की तिका सांगिल्लें की इन्व्हेस्टिगेट कर म्हणून 2025. She was supposed to investigate. As we are in February 2025. What has happened to it? आयज दुःखाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आता हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस देन 1 year भायर पडला. आता ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्नमेंट इतलो इनसेन्सिटिव्ह कसो? आय हॅव कॅटेगरीली रिटर्न टू द कलेक्टर, टू द होम मिनिस्टर अँड टू द पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट द रिझन. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. वेअर इज दॅट रिपोर्ट रिच्ड? वाय दॅट रिपोर्ट इज स्टील नॉट रिलीज? इज देर एनी सम प्रेशर? हो आता 6 डेथ इज फॉर फॉल इज अ फॉल प्ले. आय एम शुअर दिस किड ऑल्सो इज डायड बिकॉज ऑफ ओव्हरडोज. आता ड्रग्स थिंगा ओपनली मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स पिलांनी. पण सरकार आयज काय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आतामेरेन 6 जाणांक मरण आयले. ह्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता. ह्या नादी घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयिल्लें. आता बिट्स पिलांनी कॅम्पसाचेर खर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक परतून एकदा पत्र बरयतलो अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन सांगलें. बिट्स पिलांनी पड इन्सिडेंट जाला. दिस इज द 6th incident. It is not occurring well. It's giving a bad name to the state, to the institution. Institution should take moral responsibility. I have written to the Chief Minister regarding the previous incidents. Now I have to write to the Chief Minister to take action against the school now. It's high time an action has to be taken against the institution. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक 5,560 कोटी मेळटले अशी मुख्यमंत्री दोतोर हांणी दिल्ली आसा. तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आनी खाजन शेतांचे पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयतारा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन हिने संसदेत 2026-27 आर्थिक वर्षाचो अर्थसंकल्प सादर केलो. या अर्थसंकल्पाक गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिलो. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक 5,560 कोटी मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच आपत्ती व्यवस्थापन आणि खाजन शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. MSME and employment 10,000 crores of rupees for the SMEs growth funds हो जो आसा हाजो म्हाका दिसता आमी गोंयांतूय बी फॉर द SMEs and MSMEs डेव्हलप करपा खातीर गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट हो आमकां जातलो. हातूंतल्यान आमी ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम्स more than 7 lakhs crores has been made available for the MSMEs. Further measures is proposed to deepen for this which is an benchmarking guarantee for the involving the discounting on the jump linkage and secondary market. MSME हाजो फायदो मेळोवपाक शकता. पयल्यान पयली खाजन शेती खातीर आमी मागणी आशिल्ली आमचे ऑलरेडी इन कन्सिडरेशन आसा, इन पायपलायन आसा. ताजो प्रोजेक्ट पुराय जो आसा हो निती आयोगान इन प्रिंसिपल एप्रूव केला. ताजो डिटेलान प्रोजेक्ट गोवा युनिवर्सिटी विथ अवर WRD ICR हे आपलो प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करता. प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी केल्या उपरांत ताज्या खातीर लागपी पयशे हे वेगळे ह्या बजेटांतल्यान आमकां मेळटले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द निती आयोग. फॉर द तुवें जें म्हटलें फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाज्या खातीरय बी फाटलो प्रपोजल आमचो सँक्शन जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी डेफिनेटली आमकां तितूंतल्यान ऑलमोस्ट म्हजें तर म्हणणें आहा की आमचो ह्या 31 मार्चा पयलीं भितरली काही एमावंट जी आसा पळय न्हू ती ह्या 31 मार्चा पयलीं आमकां सँक्शन जावन मेळपाच्या हाजीर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
नवे कुशावती जिल्ह्या खातीर 500 कोटींचे पॅकेज आणि हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 4000 कोटींचो निधी गोंय सरकारान मागिल्लो. मात अर्थसंकल्पांत गोंय उपाशीच उरले अशी टिका गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केल्या. फाटल्या वर्साचे तुळनेंत आनी अंदू वर्साच्या अर्थसंकल्पांत उणी तरतूद केल्या असो दावो दुर्गादास कामतीन केला. नाल्ल काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर विशेष आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण चालीक लायल्या. मात अर्थसंकल्पांत गोंया खातीर खाशेली घोशणा वा येवजणीचो खंयच उल्लेख करूंक ना अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. जाल्यार बजेट हॅज ड्रॉन अप बिग झिरो फॉर द स्टेट अँड फायनान्स डिपार्टमेंट शूड गो टू द ड्रॉइंग बोर्ड कंप्लिटली. कारण डबल इंजिन सरकार, यू कॅनॉट एवॉइड की सांगूंक शकता वेगळ्या सरकारा म्हणून आमकां मेळना म्हणून. डबल इंजिन आसा, सरकार तुमचें आसा, सरकार सकल लेवला म्हणजे जिल्हा पंचायत स्तरा वयल्यान केंद्र पर्यंत तुमचें सरकार आसा. सो डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स राज्य सरकाराचे दे हॅव टू गो बॅक टू द ड्रॉइंग रूम अँड शूड सी वेर दे हॅव गॉन रॉंग इन कन्विन्सिंग द 16th फायनान्स कमिशन. कारण हातून देंवयलो तो देंवयलो जे आमकां येवंक जाय आशिल्ले टॅक्स शेअरांतले तातूंतले पर्संटेज देंवयली ती देंवयली, हेय ना आनी जे डिमांड केले 10 तारखे मिटिंगेक तेय ना. सो एकंदर सारांश जर पळयलो जाल्यार वी हॅव ड्रॉन अ नॉट इन द बजेट. सो आमी मागतात गोंय राज्या कडेन, सरकारा कडेन, मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन की फायनान्स डिपार्टमेंट हॅज टू गो बॅक टू ड्रॉइंग बोर्ड अँड शूड चेक वाय द percentage has gone low, why the shares in the RLBs have gone low, why the demands which were put up by the Honorable Chief Minister as the Finance Minister have not been met. This clearly indicates the failure of the officials and the Finance Department. कारण राज्याक येवंक जाय आशिल्ले पयशेच जर येना, हक्काचे पयशे जर येना, पर्संटेजूय ताचेर देंवता 0.365 वयल्यान 0.386 वयल्यान 0.365 जर जाता and there is something serious wrong. त्याच जर पर्संटेज 15 फायनान्स कमिशन सारकेच उरिल्ली 0.386 उरिल्ली जाल्यार आमकां 300 कोटी सुमार चड मेळपाचें. खंय मेन्शन केला नांव, खंयची स्टेटमेंट मेन्शन केला? तुवें वाचला बजेट? हांवें वाचला बजेट, खंयच मेन्शन केलें ना. जे जनरल स्टेटमेंट जनरल, सो खंय आहा? इट इज नॉट जनरल स्टेटमेंट कॅनॉट बी कन्सिडर्ड एज युअर फर्स्ट स्टेट. इफ युअर दीज demands are that's if not met, how you can say that is for the state? It has to be clearly. काल शशी थरूर जो काँग्रेसचो सिनियर लिडर त्रिवेंद्रमचो MP ताचा हांव बायट पळयतालो होतो सकाळी. तो म्हणटा कोकणट जर मेन्शन केला बट नोवेर इवन इट्स मेन्शन इट्स केरला म्हणून एज अ. सो इट कॅनॉट बी वेग स्टेटमेंट्स न्ही. यू हॅव टू मेन्शन स्पेसिफीक. आतां कशें टर्टल नायट नेस्टिंग सायट स्पेसिफीक मेन्शन केले, केरला, ओरिसा आनी अदर स्टेट. ट्रेकिंगाक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, पोदिगमला इन तामिळनाडू, अरकू व्हॅल्यू इन आंध्र प्रदेश केले. सो तशें मेन्शन करूंक जाय आशिल्लें न्ही. फिशरी खातीर स्पेशल ते गोंयाक दिला काय गुजराता खातीर दिला तूं खबर आहा? तशें न्ही. दे हॅव टू मेन्शन स्पेसिफीक. सो लेट अस सी व्हेन दॅट कम्स. पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. कांय लोक ह्यो गजाली समजून घेवच्या पयलींच विरोध करतात. एकदा ह्या महाविद्यालयाची स्थापणूक जाली काय पेडणेच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. सोमारा GMC लिंक तुयें हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. पेडण्या सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले. हाका लागून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. GMC लिंक तुये हॉस्पिटलांत वैजकी, दंत चिकित्सा आनी एक्सरे सेवा सुरू जाल्यात. सुमार 4 ते 6 म्हयन्यांनी शस्त्रक्रिया विभाग सुरू जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयुष हॉस्पिटलांत दर दिसा 800 दुयेंतींचेर उपचार करतात. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचोय आस्पाव आसा. हे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, CT स्कॅन मशीन आणि आयुर्वेदिक दोतोरां सारकिल्ल्यो सुविधा दितात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. सोमारा GMC लिंक तुये हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. हे वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. हे सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टॅब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदिक फिजिशियन, म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदिक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो. थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान, तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट
तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदिक हॉस्पिटलान जर वतले आणि ती फॅसिलिटी जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट, बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलात आमी आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसीन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टाब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आणि गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले, हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. दिस हॉस्पिटल इट विल नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडनेम ब्लॉक ही तेजें आज अनाउन्स केली. जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून, कारण ती सरकाराची जागा आसा, कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय हो समजून घेयना आणि लोक विरोध करपाक सुरवात करता. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा, कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर. आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय न्ही तांचो विचार करता. तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें. आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय अवेलेबल जातल्यो, बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लिश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खाला मंत्री म्हणून काम करपाक अभिमान दिसता. दोतोर आसतना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें. तांच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008तूच आपूण आमदार जाता आसलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ह्या हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री विश्वजित राणे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एकमेकांची तोखणाय केली. मंत्री विश्वजित राणे म्हणटा जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंताक राजकारणात येवपाचें आसलें तेन्ना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो आणि आता तांच्याच फुडारपणा खाला काम करपाक आपल्याक अभिमान दिसता अशें म्हणीत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें. तांच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008तूच आपूण आमदार जाता आसलो अशें हासत प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यान विश्वजिताक दिलें. राजकारणात मंत्री विश्वजित आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाते सारखे ना अशी गोंयभर पयली चर्चा चलताली. मात आता दोगांयनी एकमेकांची तोखणाय केल्ल्यान तांच्या नात्या भितर बदल जाता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजें रिलेशनशीप केन्नाचें ना. आयज कोणाक खबर ना, लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्शेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्शेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजिनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजिनामो आनी तेन्ना ते भितूर सरले.
आयज काय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले, पूण म्हाका अभिमान की तेंचे सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता, म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावू शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या? डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आनी आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकारांक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना. उद्देश हा की कितें तरी बरें जावपाक जाय. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारां न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी आज मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां. मातशें गणीत चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. हें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जाता आसलो. पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता. बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदां लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घोगळ हाऊसिंग बोर्ड अली खानजादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांत कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश येसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील कायम दवरपाचो आदेश उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी दिला. मस्कती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान फातोड्या पुलीस स्टेशनांतलो PSI दुर्गेश पाउसकरका निलंबीत करपाचो आदेश जारी केला अशें कळटा. अली खानजादे मर्डर भितर न्यू डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. पुलिसांनी आतां पर्यंत 7 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक 7 जाण पुलीस लॉकअपाक आसात. आनीकय आरोपी जे आसात तांचो तपास पुलीस घेतात. जवळ जवळ आनीक 6 आरोपीची नांवां ह्या खुनांत तर इनवॉल्व आसात तशें पुलीस सुत्रां कडल्यान कळटा. इतली मजगतीक तपासा भितर हलगर्जी मेन म्हणजे जो आरोपी कडेन एक मोबायल मेळ्ळो आनी त्या आरोपी मोबायला वयल्यान मॅसेजी गेल्यो जेन्ना आरोपी लॉकअपा आसतालो. ह्या खातीर SP सावथान पयलीं म्हणजे फातोड्डा PIयाक रिजर्व लायनीक घालो, ट्रान्सफर केली आनी ताजो चार्ज जो आसा फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचो तो सांग्यावयली PI कडेन दिलो. आनी काल राती तांणी एक ऑर्डर काडली, तातूंत भितर PSI दुर्गेश पावसकर हाका सस्पेन्शनाची ऑर्डर तांणी काडिल्ली आसा. कारण ह्या टायमा भितर तो मोबायल जो आशिल्लो एक्युजा कडेन उरलो, एक्युजाचो मोबायल तो एक्चुली काडपाक जाय आशिल्लो आनी तांणी लॉकअपांतल्यान ती मेसेज फॉरवर्ड केली. काही जाणांक थ्रेटनिंग मेसेज जी आसा ती फॉरवर्ड केली. ताका लागून ह्या हातूंत भितर दुर्गेश पावसकर हाका सद्याक सस्पेन्शन ऑर्डर SP सावथान काडिल्ली आसा. पयलीं जेन्ना पुलिसांनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक रिपोर्ट दिलो ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टरान आपलो पावर करून 163 BNSच्या 163 कलमा खाला मशिदीक सील मारिल्ले. जी सुन्नी गुलिस्तान मशीद आसा तिका 2 दिसां खातीर सील मारिल्ले. आनी आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हे जे सिलिंगाची सील आसा ताजो पिरियड 2 दीस काबार जातकीर तांणी वाडयल्लो आसा. आनी हे नवे ऑर्डरीक अशें म्हणलां की अंटील फर्दर ऑर्डर म्हणजे ही सील उरतली. म्हणजे आतां आनी मुखाल्लें जेन्ना डिसिजन जाता तो मेरेन मुखाल्लो निर्णय घेतले. हावसिंग बोर्डाक सद्याक पुलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात दवरिल्लो आसा आनी हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव करून. अंदू वर्साच्या शिगमोत्सवाक 5 मार्चा सावन फोंडेच्यान सुरवात जातली. 18 मार्च मेरेन गोंयांत 19 वाठारांनी शिगमोत्सव जातलो. फाटल्या वर्साचे तुळनेन अंदू वर्सा 1 लाख चड निधी दिवपाचो निर्णय खात्यान घेतला. शिगमोत्सव वेळार काबार करपा खातीर ह्या वर्सा सावन नवे नेम लागू केल्यात अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिली. आज हांगा 19 सेंटराचे चेअरमॅन आयिल्ले आनी ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हणल्यार आमचे पुलीस कलेक्टरांतल्यान हेल्थाच्यान फायर सर्विसाच्यान आनी आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या. त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंटर 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्या 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांकळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, तुमकळी सेंटरार 13 तारखेक, केप्यां 17,
मडगांव 14, कुर्चोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आणि काणकोण 17 तारखेक. सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो. त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आणि दुसरो प्रायज मनी दितात. सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान. प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केला मेळून. ते म्हटल्यार जे रोंगामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताचे वयर आसची ना. प्लस तांकां टायमूय आसतलो जे टायमान ते सोंपयतले. आमी रोखडेच तुमकां कळयतले. आणि त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीरच्या बेगीर जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन इच सेंटर. कर्मचारी विभागान सरकारी कार्यालयांनी जल्मदीस, निरोप वा कसलेच वैयक्तीक सुवाळे मनोवपाक बंदी आसून लेगीत गोंय लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयान 30 जानेर 2026 दिसा कार्यालयीन वेळार तांच्या उपसंचालकाक भव्य निरोप दिलो. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या वर्सा एका सरकारी खात्यान कामाच्या वेळार केळवण ही कार्यावळ मनोवपाचो हो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्या उपरांत सरकारी कार्यालयांनी जन्मदीस, निरोप वा कसलेच वैयक्तीक सुवाळे मनोवपाक बंदी घालपी परिपत्रक जारी केल्ले. तरी लेगीत गोंय लोकसेवा आयोगान ताच्या उपसंचालकाक भव्य निरोप दिलो. जारी केल्ल्या सरकारी परिपत्रकाक सरकारी कर्मचाऱ्या खातीर खऱ्या अर्थान कसलोच मोल आसा काय कितें असो प्रश्न आता लोकांनी उपरासला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुंकळीच्या आवर लेडी ऑफ साऊथ सायबिणीच्या फेस्ताक सुरवात जाली. सायबिणीचे बेसांग घेवपाक भाविकांनी इगर्जेत उपाट गर्दी केल्ली. सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन हे फेस्त मनयतात अशें कुंकळच्या आमदारांचें म्हणणें. मजगती गोंयकारांनी पर्यावरण राखपाचो यत्न करपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार सुचयलें. आणि समेज गोंयकारांक साऊथ सायबिणीची फेस्ताची परबी आज जेन्ना साऊथ सायबिणीचे फेस्त आमी कुंकळकार सेलिब्रेट करता आनी ह्या फेस्ताक जेन्ना आमी बरी भलायकी आमच्या कुंकळकारांक तशेंच गोंयकारांक मागलेले आसा. मागता देवान आनीक साऊथ सायबिणी आशिर्वाद घालचो कुंकळकाराचेर, गोंयकाराचेर बरी भलायकी दिवपाक. आज आमचे पर्यावरण राखपाचेय गोंयकारांक म्हाका दिसता एक प्रयास करपाक जायो. आमचे जी चिंतना आहाय ती देवान आमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण आमी आशा बागयतात. आनी सदांच कुंकळकार जावं हिंदू भाव, जावं क्रिस्तांव भाव, जावं मुस्लीम भाव एकठांय जावन हे फेस्त आमी मनयतात. जाल्यार सगळ्यांक परबी आयच्या दिसाक आनी तशेंच गोंयकारांक. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय.
गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनिक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल